Welcome back. Goa Mining People's Front have called for a mass indefinite dharna on 15 January at AZAD MAIDAN. The dharna will go on for the full day. The main demand is to start legal mining in the state. Christopher Fonseca, on behalf of Goa Mining People's Front, said it is a clarion call for the continuous struggle for the mining distressed people. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटान एक ठराव घेतला की लोकांचो आवाज, लोकांचो उठाव आणि लोकांचे प्रश्न समाजा फुडें दवरपाक आणि 15 जानेवारीसून फ्रॉम 15 जानेवारी सकाळी ते सांज म्हणसर बेमुदत इंडेफिनिट चेन धरणा पणजे शहरान करचो मास धरणा. सो ह्यो मास धरणा इंडेफिनिट आसतलो, बेमुदत आसतलो आणि तो भव्य आसतलो. पणजे शहरान आझाद मैदानाचेर ह्यो मोर्चा चालू आसतलो. ह्यो आमचो धरणा चालू जातलो आणि ताच्या उपरांत फुडले जशे दीस वता वता ह्यो आंदोलन मायनिंग लोकांचो आनी तीव्र जातलो हाच्या बद्दल दुबाव ना. Nation commemorated 150th birth anniversary of Swami Vivekananda on Saturday. Goa also celebrated birth anniversary of the Yogi at Kala Academy. Department of Education had organized a special function at Kala Academy on the occasion of 150th birth anniversary of Swami Vivekananda. IAS Officer B.P. Dwivedi, Deputy Director of Education Department Anil Pawar, Educationist Datta Bikaji Naik and others were present. कसली स्पर्धा घेवपाची असली जाल्यार ती स्पर्धा शिक्षक लोक जे असतात ते काही हुशार विद्यार्थ्यांक फुडें काडून तांचे कडल्यान करून घेतात आणि काही विद्यार्थ्यापर्यंत विशयच पावना. म्हणून आम्ही असो एक प्रयत्न केलो, पयले खेपे असो प्रयत्न केलो की प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत हो विषय पावचो. पयली ते 12वी पर्यंतचे टार्गेट ग्रुप दवरून आमी ताच्या पर्यंत पावपाचो प्रयत्न केलो. Dinesh Karpe for Prudent. Chief Minister Manohar Parrikar has announced to build a memorial statue of Swami Vivekananda. CM has also invited suggestions on the location for the statue. Parrikar was addressing the 150th birth anniversary function at Azad Maidan on Saturday. He also announced that school children will soon avail a study tour scheme. This scheme will be available for 1 year. गडबड न करता येणाऱ्या महिन्या 2 महिन्या भितर या संदर्भात म्युनिसिपालिटीन आणि समितीन योग्य ते जाग्याचो आयडेंटिफिकेशन करीत जाल्यार सरकार या प्रकल्पाचो हांव फक्त पुत्र म्हणना, प्रकल्प म्हणला, प्रकल्पाचो खर्च करपाची सरकारची तयारी आसा. शाळेच्या भुरग्यां खातीर एक येवजण केल्ली आसा. ती म्हणजे विवेकानंद स्मारक जे हांगा दाखयल्लें आसा ह्या स्मारकाक वचपाक गव्हर्मेंटान फंड्स प्रोवायड केल्ले आसा. शाळान 12 तारखेच्यान आयच्यान हे सुरू जाता. सर्क्युलर पावला जाणा पूण हांव भुरग्यांक मुद्दम सांगता फुडल्या वर्साच्या 12 तारखेपर्यंत आमी लाभ घेवपाक येता. पण येणाऱ्या काळान आमकां तांचो आदर्श दवरून तांच्या पावलार पावल दवरून या गोंयचे विकास आणि सगळ्या पद्धतीचो सामाजिक असत किंवा सांस्कृतिक असत किंवा आर्थिक असत किंवा राजकीय असत ह्या सगळ्या गोष्टींचो विकास हो विवेकानंद आमकां आदर्श दवरून फुडें करचें पडटलें. आयच्या ह्या सभेंतल्यान होच मेसेज, होच संदेश सगळ्या गोंयभर वचूनी. Let's take a short break. Stay tuned.